मसाला प्रेजेंट्स आमगेल वसरेक आमगेल वीक्षकांक मोगाचे स्वागत आज आमगेल टू वर्षा किनियाचं एक स्टुडंट दिल्ली दोकून आयल्या आमगेल राजधानी दोकून सो स्वागत तुका वर्षा. थँक्यू. वर्षा एक सायकोलॉजी स्टुडंट आता सायकोलॉजी तू डिग्री सेकंड इयर ಅಂತ तिक मोस्टली कोण नशा राज म्हाका की तिक्षे मिरसे खाऊ का म्हणून आसला म्हणून सायकोलॉजी गतच काही सो कसं की तिक्षे मिरसे कोरचारच त्या कसं म्हणते गेल्या निमगे कसं त्या आज हांव फण्णां उपकरी करच्या वता आसा बटाटे फण्णां उपकरी. तुम्ही बटाटे फण्णां उपकरी म्हणी आता बटाटे कसं म्हणटा सॉंग आहे म्हणी आता आज इथं मिगेल स्टायलान करच्या वता आसा ताका चिक्के थोडे ट्विस्ट दिला हांवें. ओके सो पळया कशें करचें म्हणून फर्स्ट ऑफ ऑल कसं इन्ग्रेडियंट्स जावं का म्हणून पळया हाका इन्ग्रेडियंट्स जाय पियाव टोमॅटो आणि शिजलेल बटाटो या पुरा क्यूब्स अंत करका मागीर पियाव कोच्चोलो हाका भज्जून मागीर वयर दुखून घालतांची मागीर कोथंबरी भज्जील मिरसांग चिंचांब मीठ आणि नर्लल ताल. ओके सो या तुगेल स्टायलाचे म्हणून का तू घरकडे अशी करची बाय वय हांव अशी सो हांव डेली दोकून आयल्या चल्ली म्हणटाना हांव लेकल्या ही कस की पिझ्झा बर्गर तसल जो कसले करता म्हणून सो घरकडे तुम्ही चढती आमची केल्याची रांदप करची म्हाका पुरा खावचे इंट्रस्ट आसा घरांत पुरा करतांची जाल्यार म्हाका केन्नाय जंक खावन खावन मागीर ते आमचे गेले रांदप इश्ट जावचे आमकां तशीची सो कशी मेथड म्हणून पळया कसं जावं का हाजे खातीर हाका आतां स्टार्टिंगांत आमी नर्लल ताल घाल न्हू पियावाचे क्यूब्स केलेले ते आमी आतां थोडे लायक करून भजितांची. ओके सो थंय तुम्ही नारळ तेल यूज करची की वय वय हे आमची गेल रांदप नारळ तेलान केल्यार मात्र रुची जाता. वय जाल्यार त्या कडे नॉर्थांत आशिल्ली आमची गेल समेत युजली रिफायंड ऑयल जो कसले सनफ्लावर ऑयल ते घरल्यान तू नारळ तेल ना जाल्यार मात्र करचे म्हाका पुरा नारळ तेलाचे ते टेस्ट म्हाका फ्लेवर इश्ट जाता. सो युजली आमची गेल स्टायलाचे रांदप करता की विंगड स्पेशालिटीज बरे करता आसता. हांव पुरा नमनेच करता आसता म्हाका कुकिंगान तू इंट्रस्ट म्हणल्यार हांव एक्सपेरिमेंट करचे किचनांत कोणा वयर करचे हे पुरे इन्ग्रेडियंट्स घेवन वय नाही खावच कोणाक खावच हांव खाता तू एक खाता सो एवरी टाइम लायक जाता म्हणून रिव्यू ना केन्नाय लायक जायना केल्या पटी मीठ चड जाता. सो हे ट्राइड एंड टेस्टेड एंड लायक रिव्यू येयलो तसले एक रेसिपी हे म्हाका मिगेल पर्सनल फेवरेट सो खंयच्या वट्टू खावे ते हे शेवई ಒಟ್ಟು ಖವಿಯತ್ತ ಪಂಡ್ಪೊಳೆ ಒಟ್ಟು ಖವಿಯತ್ತ ಸಿತ್ತ ಒಟ್ಟು ಖವಿಯತ್ತ शेवई वट्टू खंडित एक तिखटशी पळय साइड डिशेस लायक जाता. इडली ಒಟ್ಟೆ ಖವಿಯತ್ತ इडली वट्टू खावे आता हे जाताना आम्ही बटाटाचे क्यूब करतात. ओके बटाट शिजवून ताजी साल काढून घेतला ना वय सो कशें असं दिल्लीन तू म्हळ्यार हांगा आमी बैसून पळयता न्यूजार पुरा पोल्युशन हे ते म्हणून मस्त पॉल्युशन आसा. सो कशी लायफस्टायल पळयतना हांगा आनी थंय डिफरन्स कशी आता मंगळूराची हांगा येताना आनी थंय आसतना डिफरन्स म्हणल्यार हंग जण ऊण आसच न्हू ताका ट्रॅव्हलिंग आनी पुरा चड इजी आसा हांगा लगी आसा पुरा लगी लगी आसूचे. ओके सो एकडे सेटल जावपा म्हणून कसले मन आस की आमकां थंय इतले वर्स रब्बून कम्फर्टेबल जाला थंय जाला वय सो गांवा येता आसता तुमी वय एव्हरी वर्स येता तेर येता पळयला की हांव एक कंचकी एक तयार पडेल मग ना उडगास ना सान आसतना वय मस्त सान आशिल्ली. वय सो कशी ते स्कूला तू आय मीन कॉलेजा वच्चे पुराय कम्यूट करच कशी कॉलेजाची बस आसा. ओके तंतू वता हांव डेली ट्रॅव्हलिंग अंतू येवचे वच्चाक 2 घंटे लागता टोटल. वच्चाक 2 घंटे वच्चाक 1 घंटो मागीर वापस येवचे 1 घंटो तांतू टाइम गेले ना. सो ताजो तू हॉबीज कसले की कुकिंग तू करता कुकिंग करता मागीर म्हाका फॉरेन लँग्वेजेस शिकचे इंट्रस्ट आसा. फॉरेन म्हळ्यार खंयचे आतां कोरियन हांव शिकल्या कोरियन नंतर हांव जापनीज आतां सूर करता आसा. हांव स्कूलांत आसतना आमकां स्पॅनिश आनी चायनीज एक वर्स आशिल्ले. ओके ते थोडे शिकले हांव. वाव सो आता आमगे वीक्षकांक एक कसले सांगपाचें बटाटे सोंग करून खायाची म्हण म्हळ्यार कंचेक बटाटा पण नाव करया ट्राय करयाची कोरियन तू म्हणचे ट्राय करता चिवेसो बटाटे सोंग हेसो छाळ मुगसेयो तू कसं सांगणार या वय वय म्हणते मला मग कर तुझे ना. ओके आणि खंयची लँग्वेज ट्राय करूत की आणि आमची गेल्यान म्हणजे आमची गेल्यान म्हणायचं. ओके सो इंडियन खंयची लँग्वेज तू गोतनातेल तू शिकल्या
गोतनातील शिकचे म्हणणा हाव मग केला भास अर्थ जाता थोडे थोडे अर्थ जाता आम्ही पुणे 3 वर्ष सिलींची थंय मराठी मग अर्थ जातले ते आमचे गेलो सिमिलर आहे असं तर अर्थ जावची इझी असं मागीर बेंगोली थोडे अर्थ जाता बेंगोली कशी बेंगोली ते नॉर्थन बेंगोली जेवण मस्त आसतांची आणि मी एक फ्रेंड आशिल्ली ती तेगेले आनम्मा लोट्टू केन्ना बंगालीन उलयताली सो तू ते करतो सो कितले लँग्वेजेस आमकां गोतच पळय तितली इंटेलिजंट म्हणून लागते सो अकॅडमिक वायज मोस्टली मस्त लायक मार्क्स काडटली अकॅडमिकली हांव म्हणटा हांव एवरेज आशिल्ली जाल्यार मार्क्स केन्ना लायक येतले ते कशी ते केशकी गोतना ओके पोटॅटो क्यूब्स केले हॅपी हांव बजेट येयले आनी तूं टमेट घाली येतात हें तुगेल मोस्टली एक एक्स्ट्रा या मिगेल ट्विस्ट अम्माक टमेटो इष्ट ना सो तू टोमॅटो घाल न्हू तिके ग्रेवी टायप येता न्हू तांचे ग्रेवी ना अशीची ते एक आमच्या आनीक चूर हरवे असल्यार इथं एक लायक फ्लेवर येता मिगेल खातीर म्हाका जाय जाल्यार घाल येता नाका जाल्यार एक्सक्लूड करी मसाल करता आतां मसालो करचो आता आतां मी मसाल करतांची मसलाक कुमटी मिरसांग घालता बेडगी मिरसांग यूज करी येता आनी चिंचांब मागीर 1 चमचे कोथंबरी हरवी कोथंबरी हरवी कोथंबरी भाजूच्या ना हत्तक्क ಒಟ್ಟು ಪಿಟ್ಟಿ ಕರ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ತಜ್ಜ ನಂತರ ಥೋಡೆ ಥೋಡೆ ಉದ್ದ ಕಾಲ್ ಕರ್ಕ ಓಕೆ तो फॉरेन लँग्वेजेस शिकू का मग काही पण इंटरेस्ट आहे मग कोत ना मग ऑलरेडी त्या इंटरेस्ट असेल नाही काही जो चमकलेल की फॉरेन आजो आशिली US ಅಂತ 1 ವರ್ಷ ಅಸಿಲಿ ओ ते कशी ते PUC फर्स्ट इयर PUC फर्स्ट इयर थंय केलेले मागीर ते कोरोना जाल म्हणून वापस आयले आणि हांगा कंटिन्यू केले ऑनलाइन कंटिन्यू केले मागीर थंय दुकानाची होय मस्त चंद झाला त्याचे कलर मस्त चंद आहे ते कुमटी मिरसांग यूज केल्यार त्याचे पेस्टाचे टेक्स्चर लायक येता आणि कलर चंद येता चढती काही असा ना आणि चढती जाता ग्रेवी ना मसालो हवरेता अजय स्वांतू मस्तच मसालो होय उद्दा घालून थोडे सो किचन क्लीन करूस की पुरे करतर की वय बा ते पुरा सुका म्हणारी स्टार्ट दुकान एंड ताई पुरा केले म्हणजे किचन यूज केले रोड नाही अम्माई सोडता करू तर कितले वर्ष दुकान तू साधारण स्टार्ट केला गॅस ऑन करू हा मस्त पोट दुकान केलं ते हून उद्दा हून करचे दुकान स्टार्ट केलेला अच्छा मॅगी ना बस हून उद्दा फ्यूचर ओके कितली उदा घाले ताका पुरा पुरा ते लिड घाल न्हू चिके शेक करता सो हे आमी गेले एक मेथड तेन्ना लिडार आशिल्ली क्लीन मग नव ट्रिक काय कळलं आता निघालो ना हांव आता शिकता होय बरं किती क्लीन जालें होय प्लस लिडार आशिल्ली पुरा आयले आमगेले शेवई घालू कर खोड लायक जालो शेवई एक आता मिस करता सगळी म्हणून आमी दिल्लीन करूस की शेवई होय बा आमी पुरा मशीन असता जिथे हडू असता ते पुरा वेला होते दुकान ओके ओके सो इंटरेस्ट लायक असतो गेल्या आमचे गेले डिशेस कोरका म्हणून एक दिसची ऑड आत्ता कालाची आत्ता जनरेशनाक घरकडे कोण पुरायचं घडकर हाव आणि अम्मा मागीर एक आक्कस म्हणाला ए वय एक अक्का येस ती जॉबार वतना ओके सो ती घरकडचे तेस ना ओके तिक खावच्या नावा तू कोण तिक करचे येता ती अनेक जीनियस वय ती ते गेले रंदप कोण खाता ती नेतान करताना तू खावचे ओके नेक्स्ट बटाट घालचो चिके कत कधी बटाट घाल येता थोडे उद्दा घाल आणि ओके त्या कसलं म्हणजे बटाट घालच्या नंतर आणि काही दाट जातात ते ओके वय उद्दा जाय जाय
सो कॉलेज वतना टिफिन घेऊन वचास की वय टिफिन घेऊन वचास ये पर तू कोरन फ्रेंड्स आनी खावचेस की हांव करना हं. अम्मान कोण दिवचे हं. एक पटी शवई वेल्ला शिची फण्णप करी तांगेल कशें असतं रिॲक्शन म्हळ्यार हे काय आहे नूडल्स तांकां इंटरेस्टिंग लागता ते मस्त हे कसं नवीची म्हणून रायस नूडल्स म्हणून दिवचे तांकां थाई म्हण लेखतली त्यांनी ఇక్కడ ಗೊತ್ತಸ್ ನೋ ಚರ್ತಿ ಇಡಿಯಪ್ಪ ಮಯ ते पुरा शिवाय पुरे म्हणे आता सदां यूट्यूब येऊन पुरा यूट्यूबर तांकां दाखयतात न्हू तांकां गोतस इकडची कसं आल्या म्हणून पानपोळ ते पुरा तांकां प्रीती तेकडच्यांक चड काय गोत ना तांकां मी गेले एक नॉर्थ इंडियन फ्रेंड आसा तिका साऊथ इंडियन फूड म्हळ्यार इश्ट जाल्यार तीन पोळ आनी मात्र खावचे हे शिवाय मसाला डोसा तितलेची तिका इश्ट आसले सो हॉट करू का की गॅस चिके चिक्के करयत थंय आता हें खतखत आयल ना आता मी फण्णाच रेडी करयत ओके फण्णाक नरलल तेल आनी पियाव कच्चलो तितलेची पियावा पण्ण म्हणताना ते पण्णाव कर म्हणून जालें ताजे परमळा कळटा घरकड पण्णाव कर जाता असं म्हाका फण्णाच पोणबोळ मस्त इश्ट कंचे असो हे लसणे फण्ण करबेव ससम फण्ण ते हॉलांत बैसून किचनांत दुखून परमळतानाची भूक लागता तेव्हा सारूक करी त्या प्रकारचे की तुम्ही मुगा सारूक त्या प्रलाय जाता तेन्ना ते लसणे फण्ण पडताना ताका एक परमळेवचे त्या शीत आनी त्या मान पावता आनी गोडी चौक असले आनी तक्कांत फण्ण घालतना वय तेव्हा लाय जाता सो मोस्टली भूक लागला की हाशी जाता एक खुशी जाता ते विंगड गावांत आसूनय तांणी आमगेलेची ट्रेडिशनल रेसिपीज फॉलो करताची प्लस आशी जाता म्हणजे ऐकूच्या खुशी जेवचे कित्याक म्हण आत्ता काला चेडवांक आमी मस्त फोर्स करता जाते खा रे घे रे म्हणून सो खुशी जाता पळोवन मस्त म्हळ्यार साना संद कोण अम्मान ते कोण कोण अभ्यास तेकडची डिशेस एक करचेस की तुम्ही म्हळ्यार करता पराठा नान एक पटी घरान ट्राय केलेलो मागीर राजमा छोले त्या पुरा करता सो कटिंग शॉपिंग पुरा तुगेले काम की वय हांव केल्लें चंद स्क्वेअर 1 लाख जाला शॉपिंग पेशन्स मस्त असतो का कोरियन आणतो कसले डिशेस आणि ट्राय केला की हांव कोरियन आणतो रामेन आसता तांगेलें त्या करचे ट्राय केला मागीर विंगड किमची म्हणून आसता किमची त्या घरान तो एक 3 वेळा ट्राय केलेले एक पाटी फ्लॉप जाल्लो मस्त ऑनेस्टली सांगता सर एक पटी फ्लॉप झाला मागीर अपास करताना समजता ना कसा मिस्टेक झाला म्हणून आमकां कळटा सो हे मस्त पटी कोण पळयला की सॉंग हांव ते US अंत आसतना हांव हेंच करचें आशिल्लें हो सो US आवत तर तुका देश प्रेम जागा की म्हळ्यार देश प्रेम म्हणून म्हाका बिसीबेळे भात त्या पुरा खावचे क्रेविंग जाता आशिल्लें ताका अशी अम्मान मसाला आनी ताचे पेटयलेले पिट्टी कोर न्हू सो ते हे कोर न्हू सो कशी असता तांची लायफस्टायल US आणते तुका दिसली की ना इंडियान तू लायक कोण इंडियान शिक्षक थंय भायर लायक जाल्यार हे रंदापाणी पुरा खर्च कंगाल पुरा मेळटा इंग्रेडियंट्स ना थंय फ्रेश कसं न्ही चड मेळना फ्रेश असल्यार मस्त म्हारग हो ऑर्गॅनिक ते म्हणून मस्त म्हारग आसता पुरा कॅनान तू पॅकेटान तू फ्रोझन आनी ताचे टेस्ट विंगड विंगड फ्रेश फ्रेश पियावा आता नारळेल त्याला फण्ण पुरा मस्त मिक्स केलं दिसता ना आता मी हे बोलान थोडे ट्रान्सफर करतांची लायक पीसेस विंचून सो बटेट नाहीतला रे विंगड कसले व्हेजिटेबल्स घालायचे ना वय मशरूमाच मस्त लायक जाता मशरूमात लायक जाता आणि विंगड कसले कॉलीफ्लावर घालायचं कॉलीफ्लावर करीत बेबी कॉर्न ट्राय करूया हंगा पण्ण जाता असं हां रेडी पण्ण लायक ते पियाव पूरा इवनली भाजू का सो तू तिथे केअर घेते की करता ना की असं घालचे म्हणून पेशन्स असल्यार करता मस्त जोर पट्ट बुक जाल्यार करना ताजे फण्णाच ते लास्ट पडची पळय ताजे ना ताजे साऊंड आनी ते एक ते ಒಟ್ಟು मेळटनाच पळय किवचे परंबोळू आता मी तू फण्ण घालतांची
सो लॉकडा कायली सत्व पुरय येवन आणि काही लायक न्यूट्रिशन मेळला की मी वय तेही तुम्ही पुरा लॉकडाचे यूज करचे बाय वय ते कास्ट आयर्नाच्या आयदन पुरा असेल सो ताजे ना करचे वय लायक एक गार्निश जाले मागीर तेच बरसून शिता ಒಟ್ಟು आणि शेवई ಒಟ್ಟು वय उठ बेस्ट जाता बेस्ट जाता म्हणता सो वर्षान आमके एक लायक बटाट्या सॉंग बटाट्या पणाव करी म्हणाल तिने सो एक जाला रेडी सो एक थोडे टेस्ट करून पळयता हांव कशें जाला म्हणून तुगेल कतेर आता स्पेशल बटाट काढून दिला लायक फण्णाच पार्ट म्हाका मेळ्ळा मागीर ते पुरो बरसून घेवका हां पुरंबोळे कितले तेच म्हळ्यार फण्णावकर म्हळ्यार कोणाचे रे धांवन येताची लगी कर करच्या नानी निमगूचेच की क्या हो रहा है आज घर में ना यूएस तो आमगेल बोर्डिंग असेल ना तदन करताना पुरा घरा स्मेल येत लायला ट्रेडिशनल आमची हाताची एक रुची कसं सांगच्या सोप्पं अजून एक दळीतो आणि शीत असल्या री भारी लायक जाता तिक मस्त भूक लागला निघाल वय वय खावच्या कर सो वर्षांनी हांव करून थोडे थोडे बटाटा सॉंगांनी घेवन खावन आमगेल चिकेची भूक ಸ್ವಲ್ಪ नॉर्मल आयताय पळयताची तुम्ही एक सಣ್ಣ ब्रेक घेवन म्हाका शेयाची अनेक एक ರೆಸಿಪಿ तुमगेल खातीर ವರ್ಷ दाखोवचार आसा ಉಫ್ ಬಿಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡೋದಂತೂ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಗಿದೆ ನನಗಂತೂ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮಾಡೋ ಅಡ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಹಾ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಸಹ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಮತ್ತದೇ ಪಾರಂಪರಿಕ ರುಚಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಅರುಣ ಮಸಾಲದಲ್ಲಿ 4 ದಶಕಗಳಿಂದ ಪಾರಂಪರಿಕ ರುಚಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಸ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಅರುಣ ಮಸಾಲ एक सण विराम घेऊन आम्ही वापस आयलीची आमगेलो टाजास वर्षा ही डेली दुकान आयली आता वेळा सांगला आता एक बटाटा सॉंग बटाटा पणाव करतीने आम कोण दाखयलेलं आता अनेक एक कसकी रेसिपी आता पास बटाट्याची रेसिपी ओके या मस्त सिंपल जाल्यार फ्लेवर्स मस्त संतो बटाटे गोज्जू वाव बटाटा गोज्जू सो कसं पुरा जाऊ का हाका हक्क इंग्रेडियंट्स चड काय नक्का बटाटो ऑफ कोर्स मीठ मागीर फण्णाक सासम करबेव आनी मिरसांग मागीर कोथंबरी पल्लो मिरसांग आनी लसूण हे धडोवन घालका हरवे घालका आनी हिंग आनी ताल यावेळी फण्णा वत्ता आनी दही ओके सो इजी से दिसता पळयताना मस्त इजी आसा सो कशी करची आता मी फर्स्ट दही हाका एक बोल आणका न्हू बावलान तो थोडे बीट केला रे जे गांठी पुढे कडका तेका डेलिंग साइड धंय विंगड टेक्स्चर असतं ना तो केन्ना केला की तशी पळयताना एकडे नी त्यांचे हंगाचे चिके चड पत्तळ असता ते गट्टी जावन एक चूर गोड असतं थोडी उद्दा घाल न्हू पत्तळ कोण घेतांची ओके आता मी दह्यांत थोडे मीठ घालून घेतांची चड कलचन थोडे घालचे वय मागीर मग मीठ घालताना केन्नाय भंय करता चड पडला रे वय कोणी घाल्या आवड नाही मागीर जाय जाल्यार घालून घेवं सो समा मिक्स करून इन्स्टंट एक रेसिपी की म्हणा वय बटाटे शिजोच काम आसा मागीर बटाट घालतांची तमगेले मेन फ्लेवर्स हाक कोथंबरी पल्लो मिरसांग आनी लसूण थोडे धडोवन घेवचे आसा हाका तरी मिरसांग घालू आसा सुकी मिरसांग घालू आसा ते एक किक येता मागीर खाताना आता या धाडून जाल्ला
ಅಂತೂ ಆ್ಯಡ್ करतांची हे कशी एक साईड डिश कंच्या वाटू खाऊचे मग अशी खावचे लायक जाता जाल्यार हे पेज्जा वाटणी पुरो हेजे वाटलाय जातो दही वडा स्टाईल आहे दिसतस म्हाका तशी दिसतली. डायरेक्ट आता हा कमी वेळ दुखून फण्ण घालतांची ओके कोणाला रेसिपी आहे अम्मान घरा मस्त करचस या फण्णा कन्नर ललताल अपास सो इकडे मंगळूर साइड येताना तू लोकल लँग्वेज कंचे शिकलास की उलोच्या उल्लोचे थोडे थोडे येत म्हाका कन्नड एक अर्थ जाता आणि थोडे उल्ले येता कन्नड ओके सो हांग येताना ते भायर वचून रिक्षा रिक्षा अंगडी वचून कसं घेवचे असता सो कसं तुका एक मला फर्स्ट शिकील कसले कुडगास की कन्नडांत एक आमगेल विक्षका कसले सांगची म्हणून फस्ट शिकिल हांव एक नर्सरी राईम शिकिली कोको कोळी बेळागात ते एक शिकिले हांव सो मागीर आतां इंटरेस्ट आस की तेकडे युजली म्हणजे यूज ना न्हू तुका शिकून बट तू लँग्वेज ना जाल्यार म्हाका लँग्वेजाचे इंटरेस्ट म्हणून हांव मद मदन शिकतली म्हाका नंबर्स येता पुरा कन्नडाचे हय कन्नडाचे नंबर्स येता आनी हय अंगडी वचून सामान घेवचे सामान घेताना कसं सांगचे तांकां ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಕೊಡಿ तशी ती कळटा सो हंग एकडे येयल्यार तुका टेन्शन ना इरेकडे इंडियान साधारण हिंदी इंग्लिश साधारण पुरे कडेन अर्थ जाता बट तुगेल एफर्ट्स जे हांवें तू वापस कन्नड शिकून काडले म्हणून पटपट येता असं इतले वेळाचे प्रोसिजर ओके हिंगा पेटी करबेव पुरा घालता आणि हिंगा पेटी मग चड घालल्यार इष्ट हिंगा पेटी मग त्याचे फ्लेवर ताका हिंग असल्यार मस्त लायक फ्लेवर येता हे फण्ण रेडी जाल्ले गट्टी पडले एक नवेच इन्ग्रेडियंट म्हळ्यार धंय घालून गुज्जू करचे आमी फर्स्ट टायम सो कशें जाला पळोवया लायक गेला त्यांची दही वडा स्टाईल जाला हांव म्हणला म्हणजे एक दही वड खाल्यार फिलिंग येता म्हळ्यार फण्ण पुरो लायक रुची आसा नवेच एक रेसिपी नवे डिश वर्षान दिल्ली दुकान आमके येवन कोण दाखयला आमगेल स्टायलाचे पण्णाप करी तिगेले ट्विस्ट आणि एक लायक बटाट्या गोज्जू बग्गी जेवची तसले सो आईल्याक धन्यवाद तुका सायकोलॉजी करतास म्हणल्यार सो पळोवन कळत की तोंडार कसं करतास तू ते उल्लोच नंतर थोडे चड कळटा सो म्हाका हे दोन्ही तुगेले डिश मस्त खुशी जाले लायक जाले म्हणून कळताच न्हू तुका सो आमगेले विक्षकाक मस्त खुश जातले म्हणून हांव लेखता आमगेले यूथ ऑफ जीएसबी पेजारी आमगेल वासारी आनी विंगड पुरा प्रोग्राम्स पळयता राब्याची तुमकां हांगा मन आसा येवची म्हण जाल्यार 8296293090 कॉल करायची व्हॉट्सॲप करायची सो वर्षाक धन्यवाद वापस थँक्यू